सगळे लोक ह्या हेतू भितर तेंगेले प्राणाचे अर्पण जाल्ले आसा आणि जे दुर्मरण जाल्ले आसा हे अत्यंत घोर आणि भयंकर दुःखदायक आसा आणि तेजे बद्दल आमगेले प्रमाणे जे डेप्टी कमिशनर आणि तेंगेले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल म्हणून आमी पयलीं सांगिल्लें आसा त्या निमित्ती हे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना तर्फेन एक डेप्टी कमिशनरान एन्क्वायरी केल्या काय प्रयोजन ना कित्याक म्हळ्यार तोच तातूंत भितर इन्वॉल्वमेंट आशिल्ले निमित्ती ताचेर तेणेच एन्क्वायरी करचें साध्य ना त्या खातीर आमगेली मागणी म्हळ्यार हेजे बद्दल इंडिपेंडंट ज्युडिशियल एन्क्वायरी नाजाल्यार सीओडी कडच्यान एन्क्वायरी करून घेवन हेजे निष्पक्षपात हेजे बद्दल एक डिसिजन घेवका म्हणून सरकाराक विनंती करता। आज कारवारचे आमगेले कुडुमगडात जात्रेक गेल्ले एक 4-5 दिसां फाटी जी अवघड जाली तेतूंत 16 लोक आमगेले कारवार आनी हावेरीचे 16 लोक मेले आणि हे एक मरणाक आज आमकां दिसता की म्हळ्यार जिल्हाधिकारी आनी तेंगेलो जो एक जिल्हाधिकारी लोकांले एक आदेश 16 बोटी वयर वचूं जायना म्हणून तर 16 बोटी वयर हे प्रत्येक वर्सा वयता आनी ही 16 बोट पॅसेंजर बोट न्ही ही बोट खंयची आमगेली नुस्त्यावाल्याली आनी रेतीवाल्याली ही बोटीचेर पयली लागून वयतात पण तसले हेतूंत हेमी कितें करूं जाय आशिल्लें 16 बोटी वयर जास्ती बोट गेल्यार थंय तांकां कंट्रोल करूं जाय आशिल्लें एखादे जास्ती बोट कशी तुमी बाकीचे लास्ट लोकांक हाडूंक दुसरे 10 बोट हाडून घेतले तशें जास्ती बोट जाल्यार बी तेंगेले लायफ जॅकेट म्हण एक उरता ते जॅकेट आसगाना किंवा बाबा एक कोस्ट गार्ड आसा आमगेले सी पेट्रोलिंग पोलीस आसात तेमी वचून घेवन थंय एक पहरे केले जाल्यार ही अवघड जायनाशिल्ली। आज हेमी कितें केला तर सगळे खाण घेवन त्या बोटीवाल्याचेर घाण घेवन बोटीवाल्याक बाबड्याक अरेस्ट करून दवरला। तुमी केलची निश्काळजी आनी लोकांक शिक्षा ही खरोखरच बरोबर न्ही आनी तूं जिल्हाडळीत कंप्लीट चुकील आसा त्या करता आमी ॲडव्होकेट देसाई साहेबाक सांगून घेवन आनी सगळे आमगेल्या कारवार आनी अंकोलचे जिल्हा पंचायत मेंबर तालुका पंचायत मेंबर्स नगरसभे पुरसभे मेंबर्स पंचायत मेंबर्स आनी सगळे आमगेले संघटीकरण लोकल मेंबर्स आनी गण्य लोक सगळे मेळ घेवन मौन आचरण करून घेवन आज आमी कितें केलें काय म्हटल्यार DC हातीकूच एप्लिकेशन दिला कितें काय म्हळ्यार न्यायांग तनिखे जावूं जाय म्हण घेवन कारण DCले हे ऑफिसांत तनिखे जाता जाल्यार ही DC करूं शकना ही वयले न्यायांग तनिखे जावूं जाय आनी नाजाल्यार COD जावूं जाय आनी तेजे बरोबर आमगेल्या कारवारच्या खंय खंय जात्रा जातात थंय हेमी हेजे फुडें आतां उदकांत जात्रा म्हळ्यार खंय आतां आमगेल्या कुडुमगड म्हण किंवा कालिका देवी म्हण थंय आमगेल्या बेलेकेरीत कुकूड आयलँड आसा अशें थंय नेत्रा आयलँड आसा हे सगळे कडेन वयतात तेन्ना हेमी हे घेवूं जाय कितें घेवूं जाय विचार करूं जाय अशें आनी तेजे नंतर पळयलें जाल्यार हेलिकॉप्टर आनी कितें कितें सगळें दवरलां तें कितें मेले नंतर बारशेर दूद म्हणटा भशेन हे सगळे मागीर सगळें सोदूंक काम केलें आसा अजुनूय एक बॉडी मेळना आमगेर तेजे नंतर आनी एक बोटी बी बुडली आनी हेंगेल बोटीक कितें ना डिझल ना पोलिसाल बोटीक परत डिझल दुसऱ्यान दिलें तशेंच आज ते मेल्ले लोकांक जास्ती पयशे बी मेळूं जाय। आतां आमगे राज्य सरकारान देशपांडे साहेबान 2 लाख तुर्त म्हणून एक घोशण करून गेले नंतर आमी वचून देशपांडे साहेबाक बेंगळूर वचून मेळ घेवन 5 लाख तरी मिनिमम करूं राज्य सरकारान 5 लाख तेणी दिले तर केंद्र सरकारांतल्यान बी पयशे येवूं जाय कित्याक हे रिलीफ फंड म्हणटात CM रिलीफ फंड PM रिलीफ फंड म्हणून उरता ते पयशे तांकां मेळूं जाय आनी हिंगा जट्टी कंपल्सरी जावूं जाय आनी तांकां जास्ती पयशे मेळचे आनी बाकी सगळी ही सुविधा हेजे फुडें जावची आनी हेजे नंतर जे जात्रा ही आमगेली परंपरा आसा ही तशीच चलची आनी त्या टायमाचेर हेमी कितें प्रिकॉशन घेवचे हेमी विचार करूं जाय। हेमी ओगीच एक 15 बोटी परमिशन दिले 20 बोटी परमिशन दिली न्ही त्या टायमाचेर जॅकेट आसा काय ना आनी प्रत्येक बोटी फाटल्यान पेट्रोलिंग करून घेवन हे वेवस्था हेमी करूं जाय म्हण सांगून आज आमी जिल्हाधिकारी हातीकच CMाक दिवंक लेटर दिल्लें आसा चीफ जस्टिसा बी लेटर वयतले आनी सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटा बी आमी हे आमगेले जे रिक्वेस्ट आसा हे मौन आचरणापणे केल्ले आसा आनी सगळे लोकांनी हेतूंत भाग वहिशिल्ले तांकां सुद्दां हांव आज आमगेल्या हे लोकल वाहिनी मुखार हांव तांकां धन्यवाद सांगूंक सोदतां आनी हे सगळे एक कितें काय म्हणल्यार आमगे कारवार लोकांले एज्युकेटेड लोक आशिल्ले कितें तांकां बी खबर आसा हेतूंत कितें चूक आसा म्हण घेवन
आज बारबारीक कसले प्रोग्राम जाला हे भितर वचूं दिनात लाटी पयल उरता तेंगेर हातीत आनी आज इतलो लोकांक मरण जालें हेजे बद्दल ही जबाबदारी तेंगेलीच आसा आनी तेमीच जबाबदार म्हणून सांगून हांव सांगूं सोदतां.